कॉम्पिटिशन करपाचें आसा आनी हे कोलॅबोरेशन विथ गोवा सुपर बॉडी पावरलिफ्टिंग एसोसिएशनचे आमचे प्रसाद सेक्रेटरी सर प्लस इंटरनॅशनल मेडलिस्ट आसा घाले असते डिटेल्स सांग. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वेलकम ऑल द प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया. आता आम्ही 13th ऑफ जुलै कुडचडे द डेडलिफ्टर्स कॉम्पिटिशन घेतात. तितून ओन्ली डेडलिफ्ट इव्हेंट असणार. ह्या इव्हेंटान सब ज्युनियर, ज्युनियर, सिनियर आणि मास्टर्स ऑल कॅटेगरी, ऑल एज ग्रुप कॅटेगरी असतात. कॉम्पिटिशन ॲज पर द इंटरनॅशनल पावरलिफ्टिंग फेडरेशन जो रूल्स अँड रेग्युलेशन्स हा ऑन दॅट बेसिस वी कंडक्ट द कॉम्पिटिशन्स. आणि आम्ही जे कितें शेड्यूल्स आसतालो त्या दिसाचो वेईंग आसतालो, जो कॉम्पिटिशन आसतालो खंयच्या टायमार तो आमी ऑलरेडी आउट केल्ले आहा. सो 700 आणि कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट ॲट वेईंग विल स्टार्ट ॲट 8 AM अँड क्लोजेस ॲट 2 PM. इन बिटवीन सगळे एज कॅटेगरीचे वेईंग असतात ते बायफोकेट करून आम्ही आउट केल्ले आसा. असोसिएशन हे आसा न्ही गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग असोसिएशन, तांकां कितें अशें दोन डिफरंट असोसिएशनाचे म्हणजे डेड लिफ्टर्स आहा तांकां बीन कितें बँक बीन पार्टिसिपेट करूं शकता? ना, स्टेट लेवलाक आमी तशें काय हें करूं ना. इट्स ओपन टू ऑल. तुमची स्टेट लेवल हो स्टेट लेवल. किती वर्सां कितले जाता? जे कितें ज्युनियर सब ज्युनियर आसतले ते बिलो 23 असते, बिलो 18 असतले आणि ज्युनियर विल बी फ्रॉम 18 to 23 आणि ओपन विल बी फ्रॉम 23 आणि जो मास्टर 1 असतलो तो एबव 39. येस. तुवें मॅसेज कितें जे नवीन यूथ आनी नवीन जे चली ज्यो फॉवर्ड येता मॅसेज कितें? जे युथाक हांव मॅसेज दिवपाक सोदता ते म्हणल्यार जाता तितले नॅचरल रावचे. मार्केटा भितर खूब इतले सप्लिमेंट्स आसात जे विकतात, तेतून आमकां खबर आसना कितें एडल्ट्रेशन कितें आसा. आनी प्लस स्टेरॉइड्स जे कितें आहा ते हार्मफूल ते तुमकांय खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा. आनी आमचें जे फेडरेशन आहा सो दॅट इज व्हेरी स्ट्रिक्टली अबाउट डोपिंग. सो वी कम अंडर नॅशनल एंटी डोपिंग एजन्सी. जे कितें आमचें नॅशनल जाता तेन्ना वाडा आनी नाडा येता, नॅशनल एंटी डोपिंग एजन्सी येता आनी दे चॅक द लिफ्टर्स. सो जाता तितलें आमी नॅचरल रावचें आनी सेफ रावचें. आता गोंयचे चलयो भितर एंट्री येवपाक लागल्यात, तांकां कसो तुमी हें करतले फुडें? चलयो आतां भितर पार्टिसिपेंट जाता, तांकां कशें तुमी हें करतले, सपोर्ट कशें करतले मुखार आनी भुरगीं येवचीं? सपोर्ट इन द सेन्स वी गिव देम अ प्लॅटफॉर्म. आतां तितून आमी स्टेट लेवलाच्यान तांकां ग्रो करून हें करून पार्टिसिपेट करून तांकां आमी नॅशनल लेवलाचेर धाडटात आनी फ्रॉम नॅशनल लेवल दे कॅन गो टू इंटरनॅशनल लेवल. गोवा सरकारा कडल्यान कितें आदार मेळटा तुमकां? गोवा सरकारान आमकां मेळपाक जाय. इट्स इन द लायन. आजून पासून कांय येवंक ना. अजून काय ना कांय येवंक ना. ती लायन केन्ना कंप्लीट जाता? किती लोक? आणि हो जो पावर लिफ्टर जो ग्रुप आसा तेंच्यांनी लास्ट इयर सुद्धा 2024 जुलै 28 तारखेक सेम कॉम्पिटिशन केल्लो आनी तेजो रिजल्ट आमकां बरें येयलो. आनी अंदू आमी सेम कॉम्पिटिशन दवरला कुडचरे. वेन्यू आसतलो आमगेलो GMT सिनेमा ओल्ड न्यू म्युन्सिपालिटी 13 जुलयाक. आनी व्हडलो इव्हेंट आसा, सगळ्यांनी येवपाचें आनी टायम आनी स्लॉट तुमकां सांगता हांव. आनी तातूंत भितर आमी कितें केलां, टीम चॅम्पियनशीप दवरला, रनर्स अप आनी एवरी कॅटेगरी प्रायजीस दवरला. जशें स्ट्रॉंग मॅन आसतले, सब ज्युनियर स्ट्रॉंग मॅन आसतले, सब ज्युनियर वुमन मॅन, ज्युनियरा भितर वुमन मॅन कॅटेगरी भितर स्ट्रॉंग मॅन स्ट्रॉंग वुमन आनी सिनियरा भितर स्ट्रॉंग मॅन स्ट्रॉंग वुमन आनी मास्टरा भितर. आनी मास्टर कॅटेगरी कित्याक एबाव 40 आसा, जे 40 इयर्स आसा तांकांय ऑपॉर्च्युनिटी मेळपा जाय खेळपा खातीर. खूब जाण म्हणटा टील 23 to 30 पर्यंत आसता ते भुरगे बऱ्यांतले बरे मारता, म्हणजे जशें की एबाव 200-250 मारता. मागीर तेज्या मागीर जे आसता 35 एंड एबाव तेंचे मातशें स्ट्रेंथ कमी आसता. म्हणून आमी तो स्पेशली एक कॅटेगरी मास्टर कॅटेगरी दवरला की तांकांय ते बेनिफीट मेळपाक. आनी म्हजो मुद्दो कितें
इम्पॉर्टन्स म्हणल्यार द पावर लिफ्टर जे घराचे लोक आसा जे फॅमिलीज आसा ते भुरगीं खेळटा ते खेळपाक पळयता तांकां तेंच्यांनी सपोर्ट करपाचो. हातूंत भितर समज तांकां हो व्यसन लागलो न्ही जिमाचो पावर लिफ्टिंगाचो जाल्यार तांकां दुसरो व्यसन तांकां गरज ना. जशें सोरो सिगरेट मागीर तुमकां ड्रग्स ह्या हितून पडपा ना आनी हातूंत भितर ते आनी मुखार सरपाक शकता. आनी तुमकां आतां हांव म्हाजे टायमींग स्लॉट सांगता. आतां टायमींग स्लॉट दवरला डे शेड्युलाचो. एक दिसाचो इव्हेंट आसतलो तो डेड लिफ्टाचो. मेन्स कॅटेगरी वेईंग आसतली 8 to 11 8 to 10 AM आनी कॅटेगरी भितर तुमकां सब ज्युनियर ज्युनियर मास्टर सगळे कॅटेगरी 53, 59, 66, 74 kg जे आमी आतां स्लॉट ऑलरेडी तुमकां सेंड करतले सगळे. मागीर तेज्या मागीर आसतले वुमन्स कॅटेगरी 11 to 1 PM 11 to 1 PM जाल्यार ते आसतले तुमकां 43 to 84+ फूल कॅटेगरीचे आमी वेईंग घेतले आनी तेंचो कॉम्पिटिशन स्टार्ट जाता एक्झॅक्ट 1:30. आनी मेन्स दुसरी कॅटेगरी आसतली जे हायर कॅटेगरी 83 to 120 kg ते आसतले एक्झॅक्ट 2 PM to 4 PM तांचो तो वेईंग आसतलो. मागीर 4:30 कॉम्पिटिशन. आमचो मेन एम म्हणल्यार भुरग्यांक मोटिवेशन करपाक भुरग्यांक सपोर्ट करपाक आनी हे कॉम्पिटिशन करून भुरग्यांक मातशें एक बरो प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर. रचना नायक. सो तूं खूंय स्टेटीन रिप्रेझेंट जाला? राजस्थान जाला, गोंयानूय जाला, बेंगलोर जाला. तुजे आतां जे वुमन्स जे आहाय गोवा आनी ऑल ओव्हर इंडिया मॅसेज कितें? लायक सगळ्यांनी मुखार सरपाक जाय. सगळ्यांक अशें स्वता खातीर बरें अशें रावपाक जाय हेल्थाचेर डिपेंड. आनी चेडवांक खुबशे प्रॉब्लम्स आसता लायक PCOS लायक वगैरा वगैरा. आनी तेंच्यांनी अशें तेंचे सेल्फाचेर फक्त फोकस दवरपाक जाय.